नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवेत तुमचो येवकार. खगोलशास्त्राबद्दल ॲस्ट्रॉनॉमीबद्दल कितलेशे आठवडे जाले आमी उलयत शेवटी आमी पावली स्पेसांत, अंतराळात, अंतरिक्षांत. अंतरिक्ष हे आमच्या कार्यक्रमात म्हाका दिसता खरी आतां सुरवात जाल्या. अंतरिक्ष म्हणजे जो स्पेस आसा तातूंत मनीस कसो वचूंक शकता, तें वातावरण जे पृथ्वीर आसा तें वेगळें आनी थंय आसा ती परिस्थिती वेगळी. सो स्पेस फ्लायट म्हणजे कितें, मनीस स्पेसान कसो पावलो, कसो पावूंक शकता, हें सगळें आमी आज पळयतले. स्पेस फ्लायट हे आमच्या भागात आमी आसा प्रुडंट रॉकेटान भितर. पृथ्वीर नाच आमी. म्हजे बरोबर म्हजो क्रूय आयिल्लो आसा हांगा. यंग रॉकेट सायंटिस्ट म्हजे बरोबर हांगा म्हज्या रॉकेटान आसात. तांचो पयलीं इंट्रो करून घेवया. हॅलो, माझे नाव सुप्रदा प्रसाद भट. हांव द रोझरी हायस्कुलात 6वीत शिकता. नमस्कार, म्हजें नाव निरीक्षा सुदीन पैकाणे. हांव डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हायस्कुलान 9वीक शिकता. हॅलो, माझे नाव वैष्णवी श्रीपाद नागवेकर. हांव केंद्रीय विद्यालय बांबोलीमाक शिकता. हांव 5वेक आसा. हॅलो, माझे नाव आशीष अशोक सानू आसा आणि हांव शारदा मंदिर स्कुलामध्ये शिकता. हांव नवी स्टँडर्डान आसा. हॅलो, म्हजें नाव वरद आंगले. हांव डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हायस्कुलान शिकता आणि हांव 8थाक आसा. तर सगळ्यांक आमच्या प्रोग्रामान येवकार. ओके, 100 किलोमिटर्स एंड अबाव आमी कन्सिडर करता की स्पेस आसा. आणि स्पेसांत कितें आसा, आमची रॉकेटां. ओके, स्पेसांत वता फक्त रॉकेटां. कोणे खंयची कंट्री पावली आसतली स्पेसांत पयली? अमेरिका. ना गो, रशिया पावले आसतली. हांवें कन्सेप्ट विचारला तुमकां. स्पेसांत मनीस वचपाचें स्वप्न केन्नाच्यान पळयतालो. सगळे आमची जी संस्कृती आसात पुरातन, बॅबिलॉन आसा, चायना आसा, खंय आसूं ती वर्ल्डान, मागीर मेक्सिकोन आसा, सगळ्यांनी स्वप्न पळयलें अंतराळात वचपाचें. आमच्या भारतांत सुद्दां आमचे जे पुरातन वाङ्मय आसा तातूंत भितर भरपूर अंतरिक्षांत वचपाच्यो गोश्टी तर तुमी वाचिल्ल्योच आसतल्यो. सगळ्यांत फेमस म्हणजे रामायणांतली काणी आयकल्या तुमी? रामायणान रामान रावणाक मारलो आणि मागीर राम रावणाचे विमान घेवन परत अयोध्याक आयलो. ताचें नांव कितें आशिल्लें विमानाचें? पुष्पक विमान. ते आयकल्या स्टोरी तुमी? हय. आणि आनीक स्टोरी आसा की जेन्ना सीतेचें हरण जाल्लें तेन्ना रावण सीतेक घेवन त्याच पुष्पक विमानानूच गेल्लो, लंकेक गेल्लो. बरोबर, आयकला तुमी सगळ्यांनी स्टोरी. सो हे विमानाची स्टोरी आमकां रामायणान मेळटा. ही सगळी जाली, पूण कथा ज्यो आमच्यो पुराणांनी बी आसा त्यो खऱ्यो जाल्या काय ना ते आमकां अजून सांगपाक जायना. ओके, पण सामकें डेफिनेट एक्झाम्पल जे विमानांचें आसा ते इंडियेनूच मेळटा आमकां. तेन्ना एक पुरातन पुस्तक आमच्या पुर्वजांक सांपडलें आनी तें म्हणजे वैमानीक शास्त्र. वैमानीक म्हणजे विमानांचें विज्ञान. एक ऋषी आशिल्लो महर्षी भरद्वाज नावाचो. ओके, महर्षी भरद्वाजान डिटेल पुस्तक बरयलां वैमानीक शास्त्र म्हणून. आनी तुमकां अजाप जातलें, तें पुस्तक इतलें मॉडर्न आसा की तातूंत सगळे तरेच्या विमानांचे डायग्राम आसात. ओके, तरेतरेची विमानां, त्रिपूर विमान, रुक्म विमान, कितले तरेचे विमान, सगळी डायग्राम आसा. तातूंत पायलट कशे वतले, पायलट कसलो ड्रेस घालतले, कम्युनिकेट कशे करतले, फ्युअल कसलो घालतले. नॉट ओन्ली दॅट, ही विमानां कशी स्टोर करपाची. म्हणजे आमी म्हणटात न्ही, प्लेन कित्यान दवरतात, गॅरेजीक कितें म्हणटात, हँगर्स म्हणटात. ते हँगर्स कशे कन्स्ट्रक्ट करपाचे हें सगळें डिटेल जे ज्ञान आसा तें आमच्या भरद्वाज ऋषीन वैमानीक शास्त्रांत बरोवन दवरलां. ही विमानां खरी आशिल्लीं काय कशी चलतालीं हें आज आमकां खबर ना. ओके, थोडो मदल्या काळांत एक प्रयत्न जाल्लो तांचेर एक्सपेरिमेंट करपाचो, पूण तो शक्य जालो ना. तो कथेचोच भाग काय तें खरें आशिल्लें तें आज आमकां खबर ना. फुडें वचून मे बी तुमी सगळे रॉकेट सायंटिस्ट जावंक सोदतात न्ही, स्पेस सायंटिस्ट तुमी जायात आनी हें सगळें कन्स्ट्रक्ट करून पळयात आनी ह्या वैमानीक शास्त्र खरें आशिल्लें काय ना हें तुमी सोदून काडात. म्हाका मात एक चित्र मेळ्ळें, खूब पुरातन चित्र आसा तें, एक लायब्ररी आसा थंयच्यान मेळ्ळें आनी त्या पेंटिंगान भितर स्पश्ट अशें दाखयलां की युद्ध भुमीचेर भरद्वाज ऋषी आसा आनी तो डेमॉन्स्ट्रेशन दिता आपल्या विमानांचे आर्मी. आतां मॉडर्न रॉकेट्स आसात. ओके, मॉडर्न रॉकेट्सा बद्दल तुमी कितें जाणात? स्पेसा बद्दल तुमी कितें जाणात? स्पेस म्हणजे कितें सांग पळोवया. तूं सुप्रदा, तूं सांग. स्पेसा बद्दल सांग आमकां. स्पेसान वचून खूप डिफिकल्ट. ओके. थंय वचून अशी स्पेशल रॉकेटां बिकेटां लागता. जाय पडटा. स्पेसान ग्रॅव्हिटी नासता, सो थंय आमी पक्षां भशेन उडूं शकता किंवा थंय आमी फ्लोट जाता. तूं सांग. स्पेसान आमकां गॅस व्हरपाक पडटा, ऑक्सिजन. ऑक्सिजन. थंय आमकां श्वास घेवंक जायना. आनी कितें जाणा? स्पेस एक व्हडली दुनिया आसा, खंय नेवर एंड कांयच एंड ना तेचे. बरोबर. आणि थंय टेम्परेचर
सामकीच डिफरंट म्हणजे मायनसान असता. थंडी असता थंडी असता सामकी. मायनस. त्या रॉकेटांचो शोध कोणी लायलो, खंयच्या कंट्रीन लायलो? रॉकेटांचो शोध खंयच्या कंट्रीन लायलो आसतलो, तुम्ही कितें म्हणटात? म्हाका दिसता चायनान. ओके, आणि कोण सांगू शकतात? म्हाका दिसता अमेरिका. अमेरिका, चायना, आणि तू सांग. ना इंडियनूच लायल्लो. इंडियन लायल्लं. ओके, आता हाजो क्वेश्चन आन्सर सफरदान करेक्ट सांगला. ऍक्च्युली चायनान ऍक्च्युली फर्स्ट टाइम शोध लायल्लो रॉकेटांचो. पण रॉकेटांचो शोध कसो लागलो हे सगळी भुरगीं चवथीची वाट पळयतात. कित्याक आमकां फोग लावंक फोग लावंक मेळटा. कसलो फोग आवडटा तुमकां? पावस. ओके, आणि रॉकेटा. आणि तातूंत भितर जे रॉकेटा भितर रॉकेट चलयता ताका कितें म्हणटात आमी? दारू. गन पावडर किंवा दारू, काळो पावडर असता. तोच सिक्रेट आसा रॉकेटांचो. त्या दारूनच, त्या रॉकेटाच्या गन पावडरानूच रॉकेटां फर्स्ट टाइम बनयल्लीं चायनान. सो चायनान हे प्रोडक्शन खूब पयलींच्यान चालू आशिल्लें, हजारांनी वर्सां पयलींच्यान चालू आशिल्लें. पूण ती रॉकेटां फोक कसो आशिल्ली, फेस्टिवलाकूच ती वापरतालीं. ओके, एक चायनान एक वू चिंग सुंग याव नावाचे एक ग्रंथ सापडटा, खूप पुरातन ग्रंथ सापडटा. आणि फर्स्ट टाइम त्या ग्रंथान भितर 1044 सालांतलो ग्रंथ आसा तो. गन पावडर कसो करपाचो हो फॉर्म्युला त्या पुस्तकान आमकां सापडटा. आणि चायनान एक विज्ञान आशिल्लें, एक केमिस्ट्रीचे एक ब्रांच आशिल्लो, अल्केमी म्हणटात ताका. ही अल्केमीच्या एक लॅबोरेटरीत जेन्ना ते पुरातन सायंटिस्ट प्रयोग करताले, चुकून तांकां गन पावडराचो शोध लागलो. ओके, मागीर तांणी कितें केलें, ती रॉकेटां केली. तो काळो पिठो, तो कितें म्हणटात ताका? दारू, गन पावडर. तो वापरून तांणी रॉकेटां तयार केली. वर्ल्डान भितर लार्ज स्केल फॅक्टरी प्रोडक्शन रॉकेटांचे आणि लार्ज स्केल कमर्शियल यूज ऑफ रॉकेट्स कोणे गेलो आसतलो? आता सांगात पळया, खंयच्या कंट्रीन? इंग्लंड. इंग्लंड न्ही, परत तू सांग. इंडिया. इंडिया. परत सामको आमचो इंडियन आसा. सो करेक्ट आन्सर इंडिया. आणि इंडियन कोणे केलें तुमकां खबर आसा? ती स्टोरी सांगपाक वचचें पडटलें म्हाका अमेरिकेत. ओके, अमेरिकेत नासाचे वेलॉप्स फ्लायट फॅसिलिटी नावाचे एक व्हडलेशें एक एस्टॅब्लिशमेंट आसा. आणि ते रॉकेट सायन्साचे एक संशोधन केंद्र आसा. आणि थंय गेल्ले आमच्या भारताचे एक प्रसिद्ध मनीस, जाचें नांव आसा डॉक्टर अब्दुल कलाम. तांचें एक पुस्तक सामकें प्रसिद्ध आसा. वाचला तुमी? म्हाका खबर आसा. खंयचें? बुकाचें नाव आसा विंग्स ऑफ फायर. आणि पुस्तकान बरयलां की आपूण नासान गेलो, थंय आपूण बशिल्लो तेन्ना आपल्याक एक सुंदर पेंटिंग दिसलें. लागीं वचून पळयल्यार तें पेंटिंग आशिल्लें टिपू सुलतानाची लढाईचें, इंडियेचें पेंटिंग. सो हांवें त्या लोकांक विचारलें, हे इंडियेचें पेंटिंग नासान कित्याक लायलां? तेन्ना ते म्हणपाक लागले, तुका खबर ना, हे इंडियेचें पेंटिंग रॉकेट वॉरफेअर दाखयता. म्हणजे रॉकेटां पयले त्या मनशांनी यूज केली हे सगळे दृश्य दाखयता. आणि फर्स्ट टाइम रॉकेटां वर्ल्डान यूज करपाक लागलो तो मनीस कोण? टिपू सुलतान हाका टायगर ऑफ मैसूर अशें म्हणटात. बरोबर. तो खूप म्हणजे खूप ब्रेव आशिल्लो. बरोबर. ताणे ब्रिटिशां विरुद्ध खूप लढाई केली. बरोबर. आणि ताणी फ्रेंचाची हेल्प घेतली. हय, फ्रेंचाची हेल्प घेवन ब्रिटिशांविरुद्ध लढाई केल्ली. बॅटल ऑफ श्रीरंगपटना 1799 सालांत सामकें घमासान अशें युद्ध जाल्लें. ताणें ब्रिटिशां विरुद्ध लढाई केल्ली तेन्ना. आनी त्या लढाईत फर्स्ट टाइम ताणें मैसूरांत फॅक्टरी घालून लार्ज स्केल प्रोडक्शन केलें रॉकेटांचें. हे दिसता तुमकां बाण? चवथीचे कशे दिसतात न्ही, सारखे. ओके, फोक असो. सो ते ताणें प्रोडक्शन थंय स्टार्ट केलें आणि ताणें ब्रिटिशांचेर तांचो वापर केलो. आणि जेन्ना ब्रिटिशांचेर हे बॉम्ब पडपाक लागले, रॉकेटां पडपाक लागली, तांकां जालो शॉक सामको. तांणी सुद्दां इतली एडवान्स कंट्री जावन हें सगळें पळोवन आशिल्लें आणि तांकां सामको भंय जालो. तांकां कळ्ळें पासून ना की हें कितें चालू आसा म्हणून. इतलो शॉक तांकां टिपू सुलतानान दिलो. ओके, फुडें कितें जालें, विलियम कॉंग्रेव नावाचो एक ब्रिटीश आर्मीक जर्नल आशिल्लो, सायंटिस्टूय आशिल्लो. ताणें ती रॉकेटां घेतली आणि इंग्लंडाक व्हेली आणि तांचेर ताणें भरपूर प्रयोग केलो. ओके, आनी ताजे उपरांतूच ब्रिटीश लोकांनी रॉकेटां यूज केली, आमची पळोवन, इंडियेची पळोवन. आणि आज आमचे जे टिपू सुलतानाचे रॉकेटाचे सॅम्पल्स आसा ते तुमकां खंय मेळटले? इंडियन न्ही, इंग्लंडाच्या म्युझियमान मेळटले. थंय दवरलेले आसात इंडियन न्ही. सो हे सगळे आमचे इंडिये बद्दल इतले श्रेष्ठ आमचे इंडियन्स आशिल्ले, आवर एन्शंट इंडियन्स. ओके, ही आशिल्ली टिपू सुलतान आणि रॉकेटांची स्टोरी. कशें लार्ज स्केल इंडियनूच हाणें सुरू केलें. कितें म्हणटालो वरत तूं? आणि श्रीरंगपट्टम जे आशिल्ले ते टिपू सुलतानाची राजधानी आशिल्ली. मैसूरा कडेन आसा ते. थंयच ताणें फॅक्टरी घाल्ली रॉकेट्स प्रोड्यूस करपाची. सर, रॉकेटाचो यूज कसो जाता? स्पेसा भितर ते खूप डिस्कवरीज आसात ते विथ रॉकेट्स जातात. ते विथ रॉकेट. आणि जे सॅटेलाइट्स असता, म्हणजे आता आमी
3G मोबाईल घेतलो तर आमकां मॅप मेळटा, सॅटेलायट्स. सॅटेलायट GPS असता, सॅटेलायट्स. तर ते सॅटेलायट्स लॉन्च करूंक जाय जाल्यार आमकां रॉकेटाची यूज करचो पडटा. बरोबर, सॅटेलायट लॉन्च करपाक रॉकेटांचो यूज लागता. ओके, सॅटेलायटान रॉकेटां कशी असतात, सॅटेलायटाच्या भितर सगळ्यान वयलो भाग हॅच म्हणटात थंय, ते नोस म्हणटात थंय, तातूंत भितर हे अशें भितर दवरलेलें आसता. ओके, आनी जेन्ना स्पेसांत सॅटेलायट वता तेन्ना एक 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 भाग ताजो पडत रावता आनी सगळ्यांत रिमाणो भाग नोस जेन्ना उगडटा सॅटेलायट कितें जाता, स्पेसान आमचे रॉकेट्स लॉन्च करता. The satellites are carried in the rocket's nose cone, just a small part of the whole launch vehicle. The rest is composed of engines, control devices, and mainly fuel to generate from 500 to over 1,000 tons of thrust to power the huge rocket into space. Each launch vehicle has an individual flight profile, depending on the number and the size of its stages. As each stage completes its task, it is jettisoned as the engines of the next stage begin to fire. Once the launch vehicle has left the Earth's atmosphere behind, the nose cone fairing is also jettisoned. So, much less weight to carry, but still a long way to go. When the last stage of the rocket has completed its burn, separation occurs and the satellite is set free in space. In an Ariane launch at about 20 minutes into the flight, the satellite is delivered to an injection orbit, which is a giant ellipse. The satellite sweeps around it as far away as 36,000 kilometers and as close as a few hundred kilometers. With perfect timing at the apex of this ellipse, the satellite's own apogee motor pushes the spacecraft into a final circular orbit. This final orbit is a geostationary orbit, which means that the satellite will always stay above the same point on the Earth's surface. ही जाली सॅटेलायट्स. पण सॅटेलायट्स जी लॉन्च करपाक रॉकेटां लागतात, ते रॉकेटांचो शोध कोणे लायलो, फादर ऑफ मॉडर्न रॉकेटरी कोणाक म्हणटात, आणि रॉकेटा बद्दल कितें टेक्नॉलॉजी आसा हें सगळें आमी पळयतले. आतां ब्रेक घेवपाचो आमचो वेळ जाल्लो आसा. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे.